नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। वास्को सड्यार वॉर्ड नंबर 4 मायक्रो कंटेनमेंट झोन वाड्यार बॅरिगेड्स घालून घालो पोलीस फोर्स। परवरे साल्वादोर दे मुंद पैठण वाड्यार आमदार रोहनान करून घेतली थळाव्यांची कोविड टेस्ट। 10वीच्या इंग्लिश पेपरातल्या वादग्रस्त प्रश्नाचे प्रकरणाचे चौकशेक नेमिल्ली समिती प्रकरण आनीक उस्तुपाचे तयारेत। तथ्य दिशिल्ल्यान खोलायेन चौकशी 8-10 दिसात रिपोर्ट। आग्वाद किल्ल्याचे सोबितीकरण पार्किंगाचे प्रकल्पाक हायकोर्टाचो स्टे। प्रकल्प झाडां आनी पर्यावरणाक बाधता म्हूण एक्टिव्हिस्ट कोर्टात सरकार अधिकारिणींक नोटीशी। आणि बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी 5 कासवांक केले साल्वार। नुस्त्याचे जाळात अडकल्ले, काटाळी मारून गेल्ले कडेन सापडले। 5 कासव साल्वार करून परत दर्यात। वास्को सड्यार वॉर्ड नंबर 4 मायक्रो कंटेनमेंट झोन वाड्यार बॅरिगेड्स घालून पोलीस फोर्स घाला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा गरज पडटा तशे ठराविक वाठार कंटेनमेंट झोन जाहीर करतले। परवरे साल्वादोर दे मुंद पैठण वाड्यार आमदार रोहनान थळाव्यांची कोविड टेस्ट करून घेतली। थंय एक कोविड पेशंट मेळा। वास्को सड्यार वॉर्ड नंबर 4 मायक्रो कंटेनमेंट झोन केला। वाड्यार बॅरिगेड्स घाल्यात आणि पोलीस फोर्सूय घाला। हांगा हाडला आमचे लॉकडावन केल्ले आसा ते तुमी बरे भशेन आमकां सपोर्ट करात, सरकाराक सपोर्ट करात, तशें आमच्या गांवा भागांतल्या लोकांक सपोर्ट करात। हो रोग असो आसा की एकामेकांक जाता ते आमच्या हातीक आसा ते आमी स्टॉप करपाचे। 500 लोकांक जाला आमच्या वाड्यार, तेन्ना हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी तुमची काळजी घ्या। गव्हर्मेंटानूय सांगला तुमी तुमची काळजी घ्या। ह्या बाबतीन आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक हेणी बरी अरेंजमेंट केला। हांगा आतां पुलीस हाडून दवरला आणि लॉकडाऊन केला सगळ्या। त्या वाटेनूय म्हणजे कितले वाटे हांगा खूब वाटे आहा, सगळ्या वाटेनी 2-2 पोलीस लागला आणि सगळ्यांक विचारून धाडटा खंय वयता हे करून। आयज वॉर्ड नंबर 4 तेतून पार्ट नंबर 10 हांगासर आयज आमी बॅरिकेड केल्ले आहा आणि तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आहा। कित्याक लागून तर सुरवातीक हांगासर पार्ट नंबर 10 5 केसी मेळ्ळे। सुरवातीचेर 5 लोक पॉझिटिव्ह झाले आणि ते पॉझिटिव्ह जाता बरी आणि मागीर आणि थोडे एक दीस गेलो म्हटल्यार आणि 4 वाडले, अशें करून 13 केसीस वाडले। म्हणटा बरी आयज आमी आमचे यूडी मिनिस्टर मिलिंद नायक एका ह्या सगळ्या हेचो स्टेटस घेवन तेणी हांगा येवन पळयले आणि ताका सांगलें की हो मातसो कंटेनमेंट जावपाची गरज आहा। नाजाल्यार हे लोक सपोज जर बाकीच्या ह्या वाठारांत जर भायर सरले जाल्यार बाकीच्या सगळ्या सड्या वाठारांत सगळें हे जातलो। कशें जाता तें म्हटलां त्या प्रमाणे ज्या पद्दतीन आमकां पेशंट मेळटा थंयसर मायक्रो कंटेनमेंट झोन हे वेळच्या वेळी डिक्लेअर केले वयता। परवरे साल्वादोर दे मुंद पैठण या वाड्यार एक कोविड-19चो पेशंट मेळ्ळा। हे फाटभुंयेर आमदारान त्या वाठारांतल्या लोकांची कोविड टेस्ट करून घेतली। गोंयच्यो बॉर्डरी सील करच्यो म्हूण तोय मागता। पैठणा जी एक केस मेळिल्ली त्या केसी खातीर इमिजिएटली द गव्हर्मेंट वी मॅनेज टू एन्श्योर दॅट द मशिनरी द हेल्थ मिनिस्टर वॉज कायंड इनफ टू एन्श्योर दॅट इमिजिएटली वी वर मोबिलायझिंग द थिंग आनी ताज्या खातीर टेस्टिंग जे वाड्या वयले जाय which we had asked for. One is ensuring that the borders are sealed in the areas where they stay and through immediate testing जावचे। आज प्रायमरी स्कूल पैठण हांगा टेस्टिंग फुल स्विंग चालू आसा, डॉक्टरांची टीम आसा and we have asked them to ensure that this particular testing is completed today. Once the testing is complete, that thing place will still be kept in the same sealed manner till the reports come. एकदा रिपोर्ट्स आयले की कळटले की ट्रान्समिशन जाला काय जावना। आय जस्ट प्रे टू गॉड दॅट काय जावना म्हणून, पूण जाल्यार इमिजिएटली एक्शनूय घेवचे पडटले। हाज्या खातीर सरकाराची मशिनरी फास्ट मार्किंग इट एज अ कंटेनमेंट झोन इज ऑलरेडी आय आस्क्ड द सीएम टू मार्क इट so that this transmission does not spread and we are able to control it. अजूनपर्यंत सीएमा कडल्यान काय फीडबॅक येवना, पण हेल्थ मिनिस्टर स्टार्टेड वर्किंग ऑन these issues and has given quite a support to ensure the testing facilities and other things are there and we are able to complete fast. एकदा रिपोर्ट्स आयले की we will be looking at the things further how it needs to be done. हाज्या पयलीं म्हणिल्ल्या प्रमाणे ज्यांची 60 year old अबाव आनी भुरग्यांनी जाता तितले परवरच्या लोकांनी सध्या घरा रावचे, भायर सरचे न्ही। घर आज आसल्यारूच भायर सरचे नाल्यार घरा रावचे आणि बाकीचे जे वर्ग आसा तांणी जाता इतले होम क्वारंटाईन मॅनेज करचे। इफ वी आर एबल टू डू दीस आय थिंक इवन इफ देर इज अ स्प्रेड
community transmission समज जाल्ले आसा सुद्धा जाल्यार this is a time we need to look and control it. We cannot run after SOPs, we cannot run after things which government mandates time to time because that is confusing the people. We need to take care of our own health and ते करतले जाल्यार one is the panchayat, the sarpanch has already been active on the ground looking and ensuring that they are coordinating the issues as far as the ward of Paitana is concerned. पैठणच्या वाड्याक कितें जाय ताजो वॉर्ड मेंबर बाब विजू दळवी तसोच सरपंच बाब संदीप साळगांवकारांनी ऑलरेडी कार्य करपाक कोऑर्डिनेशन चालू दवरिल्लें आसा. हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर तलवार आनी ताजी टीम कंटिन्युअसली ऑन ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेट करीत आसा टू एन्श्युअर दॅट दीस ट्रान्समिशन डज नॉट स्प्रेड. पूण कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ली केस ती ऑलरेडी हॉस्पिटलांत आसा. गोंयांत सध्या 725 कन्फर्म कोविड केशी, 607 कोविड-19चे एक्टिव्ह केशी जाल्यार 118 जाण रिकवर जाल्यात. दहावेच्या इंग्लिश पेपरांतल्या वादग्रस्त प्रश्नाचे प्रकरणाची चौकशी करूंक नेमिल्ले कार्यकारी समितीन प्रकरण आनीक उस्तुपाचे थारायला. पेपर सेंटराच्या कांडात प्राथमिक तथ्य दिशिल्ल्यान खोलायेन चौकशी करची म्हूण शुक्रारा समितीचे बसकेत थारले. फायनल रिपोर्ट दिवंक कमिटीक 8-10 दिसांचो प्राझ आसा. 4 हेडमास्टरांची कमिटी पेपर सेटर, चीफ पेपर सेटराचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केल्यात. As you know that in English paper there were some controversial statements made by the paper setters in the 10th standard examination. So the Goa board appointed one committee to study this issue, and yesterday they presented an interim report on this issue. And today it was put before our EC committee, that is Executive Council Committee. So it was discussed, and now committee has taken decision to give some more time to the committee of some 8-10 days to present some more facts. I am making some more investigations. ओके. पण त्यांनी कोणाचेर अशें घातला चार्जीस? No, the EC has of the opinion that there is some prima facie relevancy in the statements which are made in English paper of the teachers. So तेंचो फायनल रिपोर्ट येपर्यंत? Yeah, the final report we have told them to give after some 8-10 days, so which they are going to give. एक टीचर खंयची रिस्पॉन्सिबल आसा? ग्रुप आसता न्हू एक्चुअल पेपर सेट करपाक? Yeah, there are paper setters as well as there are chief paper setters. So the committee has interrogated all these teachers. Okay. So एकट्या कोणाचे चार्जीस आहा काय कशें कितें? No, that we are going to, that I cannot disclose because of the confidentiality. भ्रष्टाचाराक लागून गोंयाक मार बसला. गोंयाक जॉब सापूच उणे, फावरा बगर नोकरी मेळना. ताका लागून पुर्तुगेज पासपोर्ट करता असो हो वादग्रस्त प्रश्न 10वेच्या इंग्लिश पेपरात आयलो आनी सरकार पक्षातूच खवदळ पडलो. विरोधकांक आयते कोलीत. चौकशी करूंक शिक्षण खातें आनी शिक्षण मंडळान स्वतंत्र समित्यो नेमल्यो. शुक्रारा जाल्या ती मंडळाच्या चौकशी समितीची बसका. पेपर सेटरांनी केल्ल्या कांडात प्राथमिक तथ्य दिसला इतले खरे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. आग्वाद किल्ल्याचे सोबितीकरण पार्किंगेचे प्रकल्पाक हायकोर्टाची स्थगिती. किल्ल्याचे सोबितीकरणाचो हो प्रकल्प झाडां आनी पर्यावरणाक बादता म्हूण एक्टिविस्ट हायकोर्टात गेल्यात. कोर्टान सरकार, GTDC आनी बाकीच्या प्रतिवाद्यांक नोटीशी काडल्यात. लेबर फंड खाला तांणी पैसे सरकारी तिजोरेत परत भरचे. स्कॅमाची मुळा मेरेन चौकशी करून दोशींचेर खर एक्शन जावंक जाय म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. सरकार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी खंय कामगारांचो फंड खालो. लोकायुक्तान गोवा फॉरवर्डाचे कागाळीचेर चौकशी सुरू केल्या. मुख्य सचिव आणि श्रम सचिवान 2 जुलया आदी लेबर फंडा विशीं सगळे डॉक्युमेंट दिवचे म्हूण आदेश. प्रकरण जे लोक आयुक्त कोर्टान व्हेले आनी ताचेर काल पयली हियरिंग जाले आनी ह्या हियरिंगान इंटरिम ऑर्डर जी लोक आयुक्तान मांडल्या ही तुमच्या मुखार हांव दवरता. लोक आयुक्तान चीफ सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी
हांकां नोटीस इश्यू केल्ले आसा. लेबर कमिशनर हाका इम्प्लीड केला कारण ताणें डिटेल्स सगळे दिवचे म्हणून. त्या भायर लेबर सेक्रेटरीक सांगला की जे फायल्स आसात ऑल द फायल्स पर्टेनिंग टू द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेअर बोर्ड आणि हे रिगार्डिंग स्कीम ही सगळे फायल्स 2 जुलयाक लोक आयुक्ता मुखार सादर करचे म्हणून. सो वी डिमांड दॅट investigation has to be carried in detail. Those culprits need to be booked. Money has to come back to the state treasury. And पैसे परत दिले म्हणून they should not be allowed to go scot free. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया. ओल्ड गोवा चर्चीचे मास्टर प्लानाक गोंयाक केंद्रा कडल्यान 47 कोटी आयल्यात. मास्टर प्लान फायनल करूंक सगळे यंत्रणाची एकठांय बसका शुक्रारा जाली. म्हयन्याभरात फायनल ड्राफ्ट केंद्राक धाडटले. रोखडेच काम सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न. बसकेक मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, GTDCचो चेअरमॅन, आमदार, सरपंच, संबंधित अधिकारी आशिल्ले. अंडर द टुरिझम डेव्हलपमेंट बेसिलिका चर्च ओल्ड गोवा हे आमकां टुरिझम सर्किटाच्या अंडर तेची डेव्हलपमेंट करपाक आसा. तो स्पेशली DPR प्रोजेक्ट हो टुरिझम मिनिस्ट्रीक धाडून दिल्लो आनी तो फायनल एप्रुवल दिवपा खातीर विथ द कन्सर्न विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स CSI द आर्च बिशॉप्स आनी ऑल ओवर द गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स हांचे कन्सर्न्स घेवपा खातीर द प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट 45 crores रुपीज प्रोजेक्ट तातूंत सँक्शन्स घेवपाचो आशिल्लो. दीस इज द फायनल मिटिंग्स ताजें एप्रुवल घेवपा खातीर ती कन्सर्न पंचायतूय आशिल्ली. सेंटरांतल्यान 47 crore ताका ऑलरेडी सँक्शन जाल्ल्या आनी फूल सेंटराचो पयसो आज आमी सारके कोरोना खातीर डावन गेल्ल्या आनी सेंट्रलांतल्यान जी आमकां मदत मेळटा ताचो पुरापूर फायदो आमी घेवपाक सोदता. हो हे नंबर 1 कारण सेंट्रलाक बरो एक प्रायम मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा जो फूल डेव्हलपमेंट करपी आनी तो सेंट्रलाच्या पयशांतल्यान आमी जास्त तितलो टुरिझमाक बूस्ट दिवपाक पळयता. प्रोजेक्ट फुडें व्हरता आसतना कन्सर्न डिपार्टमेंट जी लागतात मागीर ती आमची CRZ असो, मागीर फॉरेस्ट असो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट असो, लोकल पंचायत असो, हांचे मागीर कितें प्रॉब्लम आसूं जायना हाचे खातीर सगळे ऑफिसर इन्क्लुडींग आमचे चीफ सेक्रेटरी आज आसले. सगळे इश्यू डिस्कस केले आनी आज अशें ठरलें की विदीन 1 month कॉन्क्रीट प्रपोजल धाडप आनी जाता तितले बेगीन यू मे से विदीन 3 months आमचे प्रयत्न आसतलो की ते फावंडेशन स्टोन घालप आनी काम सुरू करप. कारण मेजर जो इश्यू आसता म्हणजे प्रॉब्लम आसता तो फायनान्शियल ते फायनान्शियल अप्रुवल फॉर 47 crore ऑलरेडी आमकां मेळ्ळें. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटले तशें खंय टुरिस्ट वाडटले. आमदार मडकयकार आनी पंचायतीन थंयचे प्रश्न काडले. आमी सजेशन पंचायतीन आनी हांवें सजेशन्स दिल्या म्हणजे थंयसर काही गोष्टींचे अजुनूय प्रॉब्लेम आसा. उदकाचो जर मास्टर प्लॅन केलो टुरिझम हांगा वाडटले आनी ते आतां उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम आसा त्या खातीर तेजेर उदकाचो प्रॉब्लेम जो आसा तो सोडोवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. दोतोर हे फ्रंटलायन कोरोना वॉरियर्स. कोविडा आड झुजपी दोतोर मेडिकल स्टाफाक पिडचे न्ही म्हूण इंडियन मेडिकल असोसिएशनाची फिर्याद. दोतोरांक अस्पृश्य कशें वागोवप, वैजकी स्टाफाक पिडपा सारकेल्यो गजाली घडटात त्यो बरोबर न्ही. दोतोरांचेर आदींच कामाचो कितलोसो ताण आसता. लोकांनी व्हॉट्सएपाचेर अफवा पातळप बंद करचें म्हूण IMA मागता. The report of all 3 of us came negative yesterday, but still there is a lot of media WhatsApp messages coming saying that Dr. Vinod Salkar has tested positive, and it's very heartening to see that patients believe these messages. I have had 4 to 5 sleepless nights along with my wife and children. It is such a stress it is, you will not believe unless you are in it. Certain things which happened next day. A number of people gathered at my receptionist's house at night, 10 o'clock, and told her that she has to go immediately to primary health center and get tested for COVID because it's spreading to others. My lab assistant called me and said that there's a message saying that me and him have been evacuated to by ambulance at 10 o'clock night to do COVID testing. While talking to
when the media tells the public SOPs are changing every day, guidelines are changing every day, so many guidelines we are reading and we are absolutely stressed. And no, we could not have postponed. This cancer also is like a semi-emergency. We cannot go on postponing this cancer because too much. I very important point तुम्ही घरा वरपाक जाय. कोविड म्हणून बाकीचे पेशंटूय आसात. तांकां हार्ट अटॅक येता, तांकां कॅन्सर आहा, तांकां किडनीचे प्रॉब्लेम आहा, तांकां न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लेम आहा. तुम्ही आयज जर तांकां सारके ट्रीट करना, इन आफ्टर 6 months टाइम कोविड थंड जातलो, ह्यो सगळे मॉर्टॅलिटी हांचे मरणाची वाडटली. So we need to take care of everyone here. It is not that only COVID म्हणून बसून उपकारना, but we need to take risk. मातशी रिस्क घेवचीच पडटली. बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी 5 कासवांक साल्वार केले. नुस्त्याचे जाळात अडकल्ले काटाळी मारून गेल्ले कडेन तांकां ते सापडले. 5 कासवांक जाळ्यातल्यान सोडून परत दर्यात सोडल्यात. आज जुनाचे 19 आमी नुस्तें मारूंक म्हूण दर्याको येयल्ले काटाळीकेर. दर्याको गेलो कडेन हांवें पयस रावन येतो ह्यो कासवाड चोयल्यो आनी पळोवन वचोन आमचे घेवन येयले आनी ह्यो 4 कासवाड्यो ह्या जाळा बोल्ल्यो. आतां आमी थंय घातयताय नाड घातयताय आनी हे आमी आतां सगळ्यो दर्या सोडल्या. कित्याक ह्यो कासवाड्यो एनवायरमेंटा आसप म्हळ्यार देवा केलें देणें आनी ह्यो आमचे असो मनशां मेळ्ळे म्हूण हांव देवा आर्गां दिता. कित्याक आतां आमगे थोडे मनीस ह्यो कासवाड्यो बी खाताय. लॉकडावन ना, पयस नाय, मास ना, नुस्तें ना म्हूण. सो देवा थँक्यू हे आम फ्रेंड. आतां आमी ह्यो दर्या सोडले. प्रेज द लॉर्ड जीसस. माशेलांतल्या बस स्टँडात पंचायत ऑफिस शिफ्ट करपा वेल्यान प्रियोळच्या आजी माजी मंत्र्यांचे एकामेकाचेर आरोप. बस स्टँड बांदतना तातूंत पंचायतीचे ऑफिस करपा विशीं ते वेळार सारकी प्रक्रिया जाल्ली ना म्हूण आमदार मंत्री गोविंदाचो आरोप. मंत्र्याक वाचपाक कळना आनी समजना जाल्यार तो उदरगत आनी कसली करतलो काय म्हणून दीपक ढवळीकराची ताचेर जाप. ह्या आयच्या आमदाराक आनी मंत्र्याक कितें जालां? आमी केल्लें पसंद ना कांयच. आपूण कितें तरी मोठ्ठें करता अशें दिसता ताका, पूण तो काय करना. ताका संवय आसा ते टेबला वयले केळें खावपाचें, आपूण दुसरे भशेन कितें तरी केलें म्हणून दाखोवपाचें. पूण सगळी जनता ते वळखल्ली आसा, तें मी सांगता. पूण स्टॅम्प पेपरार गव्हर्मेंटाचे एग्रीमेंट गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट स्टॅम्प पेपर करना ह्या डिपार्टमेंटाचे त्या डिपार्टमेंटान. ताका वाचपाकूच कळना आनी समजून घेवपाक कळना. ताका फक्त टिका करपाची आसा बरे कामाची. तो आनी व्यक्ती कितें विकास करतलो? ह्या प्रोजेक्टाचेर कोणीच आमकां काय आमी निस्वार्थीपणान काम केलां. आज जे प्रोजेक्ट करून जे हे कमिशन खातात तशें आमी केन्ना कमिशन खावना. हे मुद्दाम हांव नमूद करता. कोणाकडल्यान एक पयसो खावना. पिवळ मतदारसंघात इतली कामां आमी केली आनी आज हे आपूण खायनासतना हे जे खाता आनी लोकांक अडचणी हाडटा. आज विपिकेची परिस्थिती कितें गेली ती तुमकां खबर आसा. हो हेचे वयल्यान तांचे विचार कशे आसा आनी ते खंयच्या विचारान आनी वाटेन वचपाक सोदता हे जनतेकूय कळना, सगळ्यांकूच कळना. ते फुडल्या 2 वर्सांत आनीकूय क्लियर जाता. हांकां 10 वर्सां केन्ना जमलें ना पळय न्ही, ते आमी आज 3 वर्सां 2.5 वर्सांचे कार्यकिर्दी भितर करून दाखयलेलें आसा. म्हणजे हांचो जळटा, हांकां जळटा, हांचो जळफळाट जाल्लो आसा. अरे खरें म्हळ्यार आमची चूक जाली. ह्या लोकांक आमी राजकारणाक काडले आनी सगळ्यांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक की राजकारणाची श्री गणेश हांकां गिरोवपाचो मनीस जर कोण जाल्यार तो गोविंद गावडे आसा. आनी त्याच गोविंद गावडे तांचे बरोबर आज बसपाक लागलो म्हणून तांकां आज नसय जावपाक लागिल्ले आहा. तांकां आज दीस रात ते सावळे सुद्दां आज गोविंद गावडेचे भिता म्हणून अशे तरेचे बेफिकीरपणांचे आरोप करीत सुटिल्ले आसात. लोकांक खबर आसा आनी खास करून केरी वळवय म्हाज्या सावयवेरीच्या लोकांक खबर आसा. मेजावयले केळे काडून फिर्याद जोडणारो कोण जो आसा तुका जमीन दाखयलेली आसा, तुमकां वाठ दाखयलेली आसा आनी मुखारूच जर शाणपण जर करीत जाल्यार तुमचे सगळेंच वयर काडपा खातीर आमी ऑलरेडी बेबिडो उचललेलो आसा. फोंडेच्या बीएसएनएलाचे 25 कामगारांनी दोतोर केतन भाटीकाराचे उपकार मानले. ह्या कामगारांक कामावेल्यान काडपाचे आशिल्ले, तांचो पगारूय पडूंक नाशिल्लो. भाटीकारान आवाज काडून कामगारांक परत कामार घेवंक लायल्यात. अडकल्लो पगारूय तडीक लायता म्हणून भाटीकाराचे कामगारांक उतर. हांव बीएसएनएल कामाक आशिल्लो, म्हाका काडलेलो. सो डॉक्टर भाटीकारान जे आमकां सहकार्य केलें
तेका लागून हांव परत कालच्यान जॉयन जावपाक लागलो. हे बाकीचे आसा 4 जाण 5 जाण उरल्यात तांकांय जॉयन करून घेतलो अशें आमकां डॉक्टर पाटेकारान सांगलेलें आसा. टोटल आमी 25 सगळ्यांक काडलेले ते म्हणटाले कितें पेमेंट परवडना आपल्याक, सो तेका लागून आमकां तेंच्यांनी काडलेले. आतां लॉकडावनान काडलेले आतां लॉकडावनान काडलेले. सो आतां पेमेंट बीन तुमकां पेमेंट बीन तेका टायम टू टायम दिता म्हणून सांगला. जो आतां कॉन्ट्रॅक्टर जाला पळय जॉयन जाला तो राकेश, तेणी टायम टू टायम पेमेंट दिता म्हणून सांगला. पयलीं मेळटालो तितलोच दिता म्हणून आला काय मागीर? हय तितलोच. आतां 25 जाणां रुजू करून घेतले. 5 जाण उरले. पाळे काम चालू केल्यार प्रॉब्लेम ना. कोणेय चल पाळे चल काम करपाकूच जाय. BSNL सर्वीस बरी मेळपाक जाय. पण हो जो सिस्टम आसा आमचो पगार जो आसा तांच्या फाटल्यान हांव खंबीरपणे उबो आसा आनी आमचो हो मुवमेंट जसो आयज ते कामाक लागल्या तसोच तांचो थोडो जो पगार आयला आनी थोडो जो फाटलो येवपाचो उरला तो आमी कसोय करून प्रोसेसींग करून बील ताणें धाडला म्हणून सांगला. तो कशें क्लियर करून घेवपाचें आनी तांचो पगार तांकां परत दिवपाचो हेजी खात्री हांवें घेतली आनी हांव तें काम करून घेतलोच. बेकायदेशीर हिल कटिंग केला म्हूण भाटीकाराक अटक केल्या म्हूण सोशल मिडियार खबर पातळिल्ली. भाटीकार म्हणटा अरेस्ट बीन कांयच ना, सगळें खंय राजकारण. हांवें घर बांदपाक जाय ते कितें हिल कटींग म्हणजे तशें हिल कटींग बी आमी ते अख्खे डोंगर उडयला अशें ना. तें घर डेमोलिश करतना माती काडली आनी माती कोणें हांवें घेवना. माती ती ब्रिज बांदपाक माती व्हेल्या गव्हर्मेंटाच्या, कळ्ळें? सो इट इज नॉट अबाउट टेकिंग परमिशन्स. हांवें थंय गुणो सुद्दां घालो ना घर बांदपाक. डेमोलिश केला घर. म्हाजें क्लिनीक म्हाका रिनोवेशन करपाक जर फाल्यां म्हजेर FIR घालतले की हांवें नवेंच क्लिनीक बांदपाक खोडलें म्हणून जाल्यार हांव प्रूव करूं शकचो ना. सी आय कांट गो एंड प्रूव टू एवरी वन. ना TCP आय एम व्हेरी हॅपी. TCP अशी इतले 300 स्क्वेअर मिटर पळयता आनी 30,000 आनी 3 लाख स्क्वेअर मिटर सोडटा म्हणजे हांव खंय तरी मोठो जाला. काय भिवपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.